नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। फोंड्या ओपा कोण्यार न्हंयत 18 ते 20 वर्सांचे 3 भुरगे बुडून पिड्ड्यार। 2 जाण बोरयेचे भाव एकलो दुर्गा भाटांतलो। फायर ब्रिगेडीन ओपा न्हंयेंतल्यान काडल्यो तिगांच्यो कुडी। गोंयच्या मायनिंगाचो फुडार थारावपाचो सीएसी अधिकार ना। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचें वक्तव्य। मायनिंगाची वाट लावपी लोकांचेर रोखडीच कायदेशीर कारवाय। केस सीबीआय कडेनूच दिवपाची गरज ना। म्हादय खातीर कर्नाटकाच्या खासदारांक धरून चल्ला लॉबिंग। गोंयानूय नेट धरचो। प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती कडेन भरचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ। पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकराची मागणी। प्रकल्प चालूच। पेडणे तालुक्यातल्या हळणतळण, हंसापूर, चांदेल, कासारगर्णे ग्रामपंचायतींची वेंचणूक। 3 पंचायतींच्या 15 वॉर्डा खातीर 46 उमेदवार। 3 पंचायतींनी सुमार 91% मतदान। निकाल सोमारा। आणि सरकार मागण्यो तडीक लायना म्हूण कदंबाचे कर्मचारी बसतले सोमारा सावन धरण्यात। मुख्यमंत्री पोकी आश्वासना दिता म्हूण टिका। प्रवाशांक तिकेटीन सवलत दिवंक युनियनाचो खर विरोध। खबरो विस्तारान। फोंड्या ओपा कोड्यार न्हंयेंत 3 जाण बुडून पिड्ड्यार जाले। आयतारा दनपारां ही गजाल घडली। गेल्यात ते 3 तरणाटे फोंडेचे। 2 बोरये आनी एकलो दुर्गा भाटांतलो। रिकी चौधरी वय 20 आनी विजील चौधरी वय 18 हे 2 बोरयेचे आनी भाव। तिसरो शंकर चव्हाण हो फोंड्या दुर्गा भाटांतलो। ताची पिराय 18। तिगांच्यो कुडी फायर ब्रिगेडीन वयर काडून सांजे फोंडे पुलीस स्टेशनाचेर हाडल्यो आनी उपरांत पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे धाडल्यो। तिगूय थंय पिकनिकेक गेल्ले। दनपारां सुमार 2 ही घडणूक घडली। रिकी चौधरी, विजील चौधरी आनी शंकर चव्हाण हे 3 इश्ट पिकनिकेक म्हणून कोडार न्हंयत पेंवपाक गेल्ले तेन्ना तांचो काळान घात केलो। 3 ऐन वयातले। 2 जाण 18 वर्साचे जाल्यार एकलो 20 वर्सां पिरायेचो। रिकी चौधरी आनी विकी चौधरी 2 भाव आनी बोरये रावपी। जाल्यार शंकर चव्हाण हो फोंड्या दुर्गा भाटांतलो। ते बुडले म्हणपाचें लक्षांत आयलें तेन्ना थंयच्या लोकांनी फायर ब्रिगेडीक कळयलें। फायर ब्रिगेड पावन तांच्यो कुडी सोदता म्हळ्यार सांजे सुमार 4:30 जाली। उपरांत तांच्यो कुडी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडल्यो। फोंडेच्या पुलिसांनी पंचनामो केल्या उपरांत तिगांच्योय कुडी बांबोळे मेडिकलांत पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्यो। ऐन वयातले 3 भुरगे गेले म्हूण बोरये आनी दुर्गा भाटांत तांच्या मरणाचेर लोक चुरचुरे काडटात। फोंडेच्यान आमचो रिपोर्टर विवेक प्रभू। गोंयच्या मायनिंगाचो फुडार थारावपाचो निर्णायक अधिकार सीएसीक ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हणलां। सीएसीच्या रिपोर्टराचेर प्रुडंटान विचारलें तेन्ना पर्रीकारान ही जाप दिली। गोंयच्या मायनिंगाची वाट लावपाक जबाबदार लोकांचेर कायदेशीर कारवाय रोखडीच सुरू जातली म्हणपाचें ताणें सांगलें। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेक विचारिल्लें तेन्ना राणेन शेनवारा सरकाराक सीबीआय चवकशेचें आव्हान दिल्लें। पर्रीकार म्हणटा मायनिंग प्रकरण सीबीआय कडेनूच दिवंक जाय अशें ना। बेकायदा खण प्रकरणाची जाय जाल्यार सीबीआय चवकशी करची। म्हाका ताचें कांयच पडून गेल्लें ना अशें आव्हान विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन शेनवारा दिल्लें। आपणाक हें प्रकरण सीबीआय कडेन दिवपाचें ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा। कोणाक दिवपाची ते योग्य विचार करून खंयची गजाल दिली वता। पूण सीबीआय दिवपाक येतले तुका जाय तुका जाय म्हणून ताका दिवं अशें जायना। सरकारचो निर्णय योग्य वा योग्य पद्दतीन जातलो। बेकायदा मायनिंग प्रकरणांत घुसपल्ल्या लोकांक ख्यास्त दिवपा खातीर रोखडीच कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें। हांव तुका इतलेंच सांगूंक सोदतां की जी कायद्यान जावंक जाय पळय त्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो। थोडे पेशन्स दवरा। मिडियाक जाय किंवा आनीक कोणाक जाय म्हणून खंयचीच गजाल सारकी इन्वेस्टिगेट केल्या शिवाय ताजेर फुडें आमी वचचे ना। गेले 2 म्हयने आमचे सगळे ऑफिसर सीईसीच्या फाटल्यान आसल्यामुळे आमकां ताजेर टायम मेळूना, नाल्यार येन्ना तो इन्वेस्टिगेशन पूर्ण जातलें। आतां सिन्स सीईसीज वर्क टेम्पररी वर्क इज स्टॉप्ड, आय विल लूक इनटू इट।
खण प्रश्नाचेर कसलोच निर्णय घेवपाचो अधिकार CECक ना अशें मत मुख्यमंत्र्यान उक्तायलें. CEC रिपोर्टान तेंचे कांय उल्लेखूच ना. हांवें पयलीं म्हणजे CEC वाचून ना. CEC म्हणजे फायनल हे अशें तूं कित्याक समजता? प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. म्हादय खातीर कर्नाटकाच्या खासदारांक धरून मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग चल्ला. गोंय सरकारान सगळ्या पक्षांचे शिष्टमंडळ दिल्लीक व्हरून प्रधानमंत्री आनी राष्ट्रपतीचेर म्हादय प्रकरणांत दबाव हाडपाचो यत्न करपाक जाय अशी मागणी पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान केल्या. गोंयचे फक्त 3 खासदार आशिल्ल्यान म्हादयचे बाबतींत गोंयचेर अन्याय जावं येता असो भंय केरकारान उक्तायला. प्रकरण ट्रिब्युनला मुखार आसूनय कर्नाटकान कळसा भांडुरा प्रकल्पाचें काम चालूच दवरलां. कर्नाटक सध्या आपणा कडेन जास्तीत जास्त खासदार आसा त्या बळाचेर नाचत आसा आनी हे जे प्रश्न आसा ते प्रश्न अशा पद्दतीन केंद्र सरकार खेळटा की गोंया कडेन 3 खासदार आसा, कर्नाटका कडेन ज्यादा खासदार आसा. तर अशें करून जर तुमी निर्णय घेशात जाल्यार एका ल्हान राज्याक जे राज्य आयज अख्ख्या संवसारान आपल्या पर्यटना खातीर आपल्या नैसर्गिक संपदे खातीर प्रसिद्ध आसा त्या राज्याचेर आयज उदका खातीर मारामारी करची पाळी येतली. हांव तर गोंय सरकाराक विनंती करीन की ह्या संदर्भात तुमी बेगोबेग आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री आसा डॉक्टर मनमोहन सिंग आणि केंद्रीय जे हेर मंत्री आसा हेंच्या कडेन शिष्टमंडळ व्हरात, राष्ट्रपती कडेन शिष्टमंडळ व्हरात आनी एक ल्हान राज्य जे आसा गोंयचे राज्य हे राज्य ह्याका न्हंयचेर अवलंबून आसा आनी ह्या न्हंयचे उदक जर कर्नाटकान एकतर्फी रित्या जर वळोवन हेलें जाल्यार निश्चितपणान ह्या राज्याचेर दुश्परिणाम जातले. मात लेगीत आमी ह्या संदर्भान घालसाण दाखयली जाल्यार निश्चितपणान त्याचे दुश्परिणाम जे आसा ते गोंयचेर जाताले. तेका लागून गोंयच्या तमाम जनतेन कर्नाटकान जे सद्या कितें चलयल्लें आसा ह्या म्हादयच्या न्हंयच्या संदर्भान त्या संदर्भान जागरूक जावन हो जो प्रश्न आसा हो प्रश्न सुटावो करच्या नदरेंतल्यान दबाव निर्माण करपाक जाय. कर्नाटक सरकारान अजूनय केंद्रीय वन आनी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेवंक ना आनी केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालय हांचेय तांकां रितसर पत्र मेळोंक ना. पूण अशें आसतना कर्नाटक सरकार आपली जास्त खासदार आसा, आपली जास्त शक्ती आसा, आपूण एक प्रबळ राज्य ह्या नात्यान गोंयचेर अन्याय करता. कर्नाटकाची ही भूमिका जी आसा ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आनी अन्यायकारक आसा. आता घेऊया एक विसव.